सर्गी राजा संबंधी आज सुवार्तेंतले वापारींत अर्थशास्त्राचीच क्लास, दुडो बदकाचेंच लेख आणि दुडो वाडीक घालपाचो वा इन्व्हेस्टमेंट करपाचो पाठ। ही वापार जेजूच्या काळाक कितली सूक्त दिसली की ताच्या की चड तरान आईच्या समाजाक सूक्त दिसता। दुडो इन्वेस्ट करचे द्वारे वा बिझनेस करून दुडो चडीत करपाची विद्या मनीस आजकाल चड वळखता। हेच इन्व्हेस्टमेंट करपाचे भाशेन आज सर्गींच्या राजा विशांतली शिकवणी जेजून वळल्या। हे दिशेन पळयल्यार क्रिस्ता पाटलाव एक इन्व्हेस्टमेंट। आपली तालेंतां, वेळ, बोरेपण, जिवीतच क्रिस्ता पाटलाव्या सर्गींच्या राजा उद्देशी इन्वेस्ट करतात। जेजूचे वपारींतली उतरां बहु आमोलीक। वपारींत धणी परगावाक वेताना आपल्या नौकरांक संपूर्ण पातयेता, तो तांकां आपयता, आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिता आनी हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य देखीत तो जबाबदारी आनी तालेंतां वांटून दिता। दुडूय ताचो, तालेंतांय ताची, सामर्थ्य मेच्ची ताणेंच, लेख विचारतलो आनी नौकरांक शाबासकी दितलो आनी इनाम जावन वडवड जबाबदारी वांटून दितलोय तोच। शेकी नौकरान वांटली जावंक असो संतोष सयत धन्याचोस न्हय लिपोवन दवरच्यान भगार धन्यान दिल्ले सर्व जबाबदारीन गोळसूंच्यान वा इन्वेस्ट करून सर्गी राजाच्या माऊल्यांनी चड चड भरच्यांत धन्याच्याच संतोषांत आमी वांटेली जातल्या।